बाबा भयणीनो, तुमकां देव बरी सकाळ दिवं. बागीवन जुझेवाज आमच्या गोंय दमान दिवसिजेच्या आस्कारेचे परबेची 9 दिसांची तयारी कालच्या दिसा आमी सुरू केल्या. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस, 8 जानेराची आयतार, आनी आयज आमी परत पालटाव सोमया जेजूचे आप परगटणेची एपिफनी ऑफ द लॉर्ड. ह्या दिसा विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो पिडेस्तां आनी जाणट्यांक दोयाळ आनी मोगा सेवेची जावन जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला आमचे दिवसेजेच्या गवळीक सचिवालयाच्या पास्टरल सेक्रेटेरिएट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर. तशेंच आयच्या दिसा आमी कितें भाशेन मागता राय वाराद ऑर्डिनरी, आनी ती सकाळी 9:15 मिसार हाजीर जातली आनी रोमारीच्या मिसाक ती येतली. आनी पेरने आनी सांगे हे वाराद सांजे 4 वाजता मिसार आपलो वाराद घेवन रोमारीच्या मिसान वांटो घेतली. तुमकां जाणा जावंक राया वारादा खाला येता त्यो फिरगोजो यो आर्लेम, कामुली दे सालसेट, ओ साद्या उतरांनी आंबोरा म्हणटा आमी, कुडतोरी, लोतोली, मायना कुडतोरी, राशोल आनी राया. पेरने वारादा खाला येतात त्यो फिरगोजो आरांबोल, मायना कोरगांव, मांद्रे, मोर्जी, पेरने, केरी, तिराकोल, तोर्मास, तुये आनी वाई दोंगोर. आनी सांगे वारादा खाला येतात त्यो फिरगोजो यो कोले, दाबाळ, रिवोना, सांगे, सांवड्डे आनी वाडे कुर्दी. ह्या 5 मिसाक आतां आमी आमची तयारी करता. वेळ जालो. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी याज्ञीक आमचो भाव पाद्री जॉलिसन फेर्नांदीस रायतुरीचे सेमिनारींत प्रोकुरादोर ओ प्रोक्युरेटर कसो वावुरता. आनी ताचे बरोबर ह्या बलिदानांत वांटो घेता आमचो पाद्री फ्रांसीस डायस, आदाराचे ओ आजुदा सायबीणचे रिबांदार येगोरचेचो पादवीगार. तशेंच तुमकांय बाबा भयणीनो सगल्यांक हांव येवकार दिता आसतना ह्याय म्हज्या पाद्री भावांक हांव येवकार दितां आनी मागतां देवा लागीं हे भेटे वरवीं आमचेर देवाची जायतीं उपोट बेसांवां पडचीं म्हूण. ही मिसाची भेट आमी इबाडूंक फावना. तातूंत जायतीं बेसांवां देणी आटापिल्लीं आसात ती आमची जावंक जाय. तर ल्हानविकायेन, खतखत्यान आनी ओतम्याचे उर्बेन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया आनी एकामेका पासत मागून एकामेकाक मोगान आमचो आदार सहकार दिवया. भावा भयणीनो, बागयोन जुझेवाजाचे परबेची तयारी आमी सुरू केल्या. आयज दुसरो दीस. पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दोयाल आनी मोगा सेवेची जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आयज आमकां आमंत्रण आसा. ह्या कामांत आमकां जेजूचो सांगात जाय. ही कल्पना मनान दवरून सगळीं उबी रावन मिसाक सुरवात दिवया. गीत गावन सर्वेस्परां मुखार येयात. Spora mukaria Tangkap din fasuya Totir kodo amche daron
ताका वाकाडुया Sofis pora mukaia Takat din fasuya Totir poro amche taro Taka vakaruya Aki pritum soglo sosa Achatat asa Uțuți porvot, culcul dorie, tareți gulun hardlea. Sofis spora muca ea, taca din vasuia. Ir coro, am cetaro, taca vacaruia. हे मीस देवाक आर्गां दिवन आपल्या वावरांत एस मेवला हे मोनांत बाळगून देवाचे उपकार आठोवन मीस भेटयता फ्रांसीस बारिटो वेर्नासांव हे आमच्या भावाचेर आनी ताच्या वावराचेर सुबाव आशिर्वाद आमी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागुया त्याच बरोबर आमचेय कास्की मागणे हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान देवा मुखार उबारुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसून तुमचे सोबे आसूं. मोगाल बाबा भयणानो आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आमी आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दोयाल आनी मोगान सेवेची जावन जेजूचो पाटलाव करुया. जेजू आमकां आज्ञा दिल्या एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला. आयची आज्ञा मनांत दवरून आमकां दर एकल्या क्रिस्तांवांक खेरीत उलो आसा पेल्या सवें मोग दाखोवंक ओदीक करून पिडेक सांपडलेल्या आनी जाणट्या सवें अशें करून आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक पावतल्या. आयज आमी सोम्या जेजूचे आप परगटणेची दोबाची परब समोरता. जेजून ह्या संवसारांत येवन आपली वळख आमकां दिली. जुजे वाज हेच जेजूचे वळखीन वाडलो आनी कोश्टवलेल्या भावा भयणाची सेवा करून जेजूच्या पावलांनी चल्लो आनी आमकां सगल्यांक एक व्हडली देख जालो. आयज ह्या मिसा भेटींत वांटो घेतना दिसान दीस आमी जेजूची वळखीन वाडुया आनी ताच्या पावलांनी चलून आनी पिडेस्तां आनी जाणट्यां सवें हुस्को दवरून जिवंक आदार आनी बळ बापा लागीं मागुया. आयचो दीस दियोसिसाच्या गवळीक सोंचोलदेनीच्या आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावरा पासत मागुया. तशेंच राया पेडणे आनी सांगे ह्या वाराड्यां पासत आयज मागुया. प्रितीच्या भावा भयणानो आयज खेरीत भाशेन हो आयचो विशय खेरीत भाशेन दोयेची कीट त्याच बराबर मोगाची जोर आनी सेवेचो हात दिवन आमच्या पिडेस्त आनी जाणट्या भावा भयणां सवें आमचो हुस्को आनी आमचें काळीज उक्तें करूंक आयचो विशय आमकां उलो करता आनी हुस्कायता. त्याच बराबर आयज पवित्र सभा जेजूच्या आप परगटणेची परब समोरमता आसतना आमकां दर दिसा ताचे वळखीन आनी ताच्या मोगान वाडोवंक आमकां उलो करता. घोडे जायते पावटी जाणट्या सवें पिडेस्त भावा भयणां सवें आमचो हुस्को आमचो मोग आमचें काळीज घोडे आमी उक्तें करूंक तांचे सवें आमचो हुस्को दाखोवंक घोडे आमी जायते पावटी चुकल्या.
ही आनी दुसऱ्या केल्ल्या पातकांचो उगडास करून देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगळीं बराबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे बसत बायगती सदांच शंकवाल मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक आमेन. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, sumia kaklutko. Somia kaklutko. सगळ्या बरेपणा पासत देवाचे उपकार आठोवन ताची किर्ती गाजोवन बराबर मोहिमा आमी उच्चारुया मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन नाचता तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नोकेत्रांच्या उजवाडान सगळ्या पोरजांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली आनी हेच ओळखीन बागिवोन जुजे वाज दुसऱ्या गांवांत वचून ताचो मोग ताणें परगटलो ताचे वरवीं ताकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. इजायस प्रवदाच्या पुस्तका वेले वाचप. ऊट पळजोडीत जा उदेलो सुर्या जोरी प्रितुमीर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पळजळटा तुजे सर्वेस्पोर आतां वयर सोदता देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक तुज्या उदेवाक ताज्या पोरजोळाक आशेता राजा दोळे उबारून सोरभोंवती फिरोय सोरभोंवती पळय एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात पयस सयतान येतात सगळे पूत तुजे आनी तुज्या धुवांक हातान धरून हाडटात अजाप जावन सगळींच पळजोळीत जातलीं होय तुजें काळीज दादोशी जातलें
तोर तुजे उंटयेन सागार दर्याची व्हांवतली ग्रेसकाय राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली तुजो गांव बरोवंक इंडांनी येतली उंटां मिद्यानांची आनी एफाची इस्पा भायर कोरा सेबा तावन येवन भांगार दूंब हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळीं देवाचें उतोरें देवाचें वडोपकार आमचो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां म्हणुया तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां देवा राजाक तुजें शाणेपण दी तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल असो तो न्यायनितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां ताज्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती चोंद्रीम आसो सोर सेकांशेक ती तोखतली एका दर्या तावन दुसऱ्या दर्या पर्यान न्हंयचे देगेत तावन पृथ्वीच्या सिमा पर्यान ताची राजवट चलतली जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां तार्सिसाचे आनी दिपा जुव्यांचे राजा आपलो राजदंडो घेवन ताजेशी येतले ताका दाना काणिक्यो घेवन पावतले अराबाचे आनी इथियोपियाचे राजा ताचे मुखार सरपोट पडटले सगळे राजा ताची सेवा करतली सर्व राष्ट्रां जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां उलो मातल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो दोलदिऱ्याची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप भावा भयणीनो देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावोवचें म्हणयारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकच्या खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्यवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान अनभावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यात आनी तेच भासावणेन तांकांय वांटो आसा देवाचें उतोरें देवाचे वडोपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sporak soy, Salve sporak soy, 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 soy. Salve sporak Salve sporak soy, salve sporak soy, 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 soy. Moja ta sumia, Duchica kraj kota. Duci sastă putra, Calza balgulaneta. Salve sporak Salve sporak soy, salve sporak soy, 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 soy. Salve sporak Salve sporak soy, salve sporak soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सवे आसूं माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान
मुयमा तुका सुम्या. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नोकेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी तांचे बरोबर आख्खें जेरुजालेम. सोमेस्त मुखेल यादनिकांनी आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यान जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं ताचे कोडे तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक भाकणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगल्यावन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नोकेत्र केन्ना दिश्टी पडलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कोडे बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेन वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाकाय कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी ताणें उदेताना देखलोलें तें नोकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोकेत्र पळयोवन ते एकदमूच कुशालबुरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, धूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदेशी परतून वचोना जावन देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमच्या बावतिजमा मेरेन आमी जोण एकलो कातोलीक भाव भयण जेजूचो आमी पाटलाव करता आनी हाकाच लागून सेवा, दया आनी मोग जावंक जाय आमच्या जोण एकल्याच्या जिविताचो भाग. कित्याक आमचो सोरवंडार खूद आपूण दया जियेलो, मोग वांटलो आनी सेवे चाकरीन ह्या संवसारांत तो वावुरलो. आनी तोच जेजू आमकां जोण एकल्याक ताच्या पाटलावदारांक दुसऱ्या सोवे सेवा वांटूंक, दुसऱ्या सोवे दोयेचे फोलेर जावंक आनी दुसऱ्या सोवे मोगाची जोर वावोवंक आमकां आज उलो करता आनी उस्कायता. तोरिस्तानो, दया, मोग आनी सेवा कोणाक वाटेन काय ओ कोणा सोवे वांटूंक आयचो विशय आमकां उलो करता काय? केरीत भाशेन गरीब आनी पिडेस्त भावा भयणा सोवे. हाकाच लागून आयच्या ह्या पवित्र मिसाचो विशय जावन आसा पिडेस्त आनी जाणट्या सोवे दयाळ, मोगान आनी सेवेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी वावरुया. तोरिस्तानो, ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना एक धाकटुली घडणी तुमच्या मुखार दवरता. इश्टानो, भाग्यवंत मादर तेरेसा
आपले माद्री भयणीक सांगाता एका दिसा रस्त्यांतल्यान प्रवेश करताली आनी प्रवेश करता आसतना अकस्मात तांच्या दोळ्यां मुखार एके एकसुरे सुवातेर आशिल्लें एक घर तांच्या दोळ्यान झळकता. सगळीं बराबर ह्या घरांत भितर सरता. घरांत भितर पावल्या उपरांत हें घर गोयरोमान भरलोलें, ओळशिकेन भरलोलें हें घर तांच्या दोळ्यांत झळकता. आनी घरांत कोण ना तो पळोवन ती एके भाशेन काचाबूल कशी जातात. घरांत भितर आशिल्ल्या रुमांत ती आपलो प्रवेश करतात आनी भितरल्या कुळांत वचून तांकां एक एकसुरपणान जियेतालो जाणटो आनी पिडेंत आशिल्लो एक मनीस तांकां दिश्टी पडटा. आनी ताचे लागसार वचून ही सगळी मादर तेरेजा आनी तिच्या सांगाता आशिल्ल्यो माद्र भयण्यो ताची खबर घेवंक ताच्या लागसार वेतात आनी ताची लागसार वचून ताची वासपूस करूंक सुरू करतात. आनी उलयता उलयता बागयोत मादर तेरेजा आनी दुसऱ्यो ताच्यो माद्री भयण ह्या मनशा सोवे परवानगी मागतात ताचें घर वो ताच्या घराची साफाई करूंक. पयलीं हो मनीस ताच्या घराची साफाई करूंक हो मनीस नाकारता आनी ताका म्हणटा आपूण ह्या घरांत एकलोच रावता, आपल्याक आनी कोणूच ना, घराची साफाई करून तुमी आनी कितें करतलीं. सरशेवटी ताका कन्विन्स करून सरशेवटी हो मनीस तांकां आपल्या घराची साफाई करूंक तांकां होयकार फावो करता. आनी ही घराची साफाई करता करता तांकां एक धाकटुलो लांब तांकां तांच्या दोळ्यांत झळकता आनी हो लांब घेवन ही त्या मनशा सोरी ताचे काटी सोरी ती येतात आनी तांकां प्रश्न घालतात, तूं हो लांब केन्नाच पेटोयनाय? आनी तो मनीस म्हणटा, ना, हांव केन्नाच पेटोयना आनी म्हाका ताची केन्नाच उपयोग हो ह्या लांबताचो म्हाका केन्नाच उपयोग जायना. काळोख जाता म्हणसर हांव न्हिदूंक वेता, कोणूय म्हजे भेटयेक येना. एकसुरपणान हांव म्हजे हे जाणटिकायेचे हांव दीस सारता. केन्ना केन्ना पिडेंत पसून पडल्यार म्हजो कोणूच वासपूस करिना वो कोणूच खबर घेना. आनी हाकाच लागून दीस दारयेर पडटा पडटा हांव म्हजें आसा तें जेवतां खातां आनी न्हिदूंक वेता. म्हाका ह्या लांबताची केन्नाच गरज पळोवंक ना. आनी ह्याच वेळार मादर तेरेजा ह्या मनशाक एक प्रश्न घालता, जरी तर दर दिसा म्हज्यो माद्र भयण्यो तुका भेटूंक आयल्यो जाल्यार तूं हो लांब पेटयतलो? हो मनीस ओगोच रावता आनी सोर शेवटी तांकां होय म्हणून जाप दिता, तुज्यो तर माद्री भयण्यो आपल्याक भेटूंक आयल्यो जाल्यार हांव जरूर हो लांब पेटयतलो. आनी इश्टानो, त्या दिसार तावन ते सोस्तीचे माद्री भयण्यो त्या मनशाक भेटूंक येताल्यो, ताच्या सांगाता बरो वेळ सारताल्यो, ताका बरें बरें जेवण रांदून ती दिताली, ताचे पिडे वेळार ताका वखदां हाडून दिवन ताचो बरे तरेन परामूस करताली, ताच्या एकसुरपणान ताका सांगात करताली आनी अशे तरेन कुशालकायेन दीस सारताली. पूण दीस दारयेर पडटात तेन्ना ह्यो माद्री भयण्यो आपल्या कोवेंतांत नव्यान प्रवेश करताली. एका दिसा जेन्ना दीस दारयेर पडचो वेळ जालो तेन्ना आनी ह्यो माद्री भयण्यो आपल्या कोवेंतांत वचूंक भायर सरताली तेन्ना हो जाणटो मनीस एके माद्री भयणीक आपल्या लागसर आपयता आनी तिका म्हणटा, आय हॅव अ मेसेज टू गीव to Mother Teresa. I have a message to give to Mother Teresa. म्हजी मेसेज तूं मादर तेरेजाक पावयशी? तेन्ना ती माद्री भयण म्हणटा, होय, जरूर पावयतलो. आनी तो मनीस ते माद्री भयणीक अशें म्हणटा, टेल Mother Teresa that the light that she has lit in my life is still burning.
tell Mother Teresa that the light that she has lit in my life is still burning. कोऱ्यांनीच प्रितीच्या भावा भयणांनो, हो मनीस जाणटो आसलो कोरो, हो मनीस पिडेंत कोश्टवतालो कोरो, पूण जायते एकसूरपण ताच्या जिवितान आसले आनी ताच्या ह्या एकसूरपणा वेळार, ताचे हे पिडे वेळार हीच मादर तेरेजा आनी तिचे बराबर आशिल्ल्यो दुसऱ्यो माद्री भयण्यो ताका सांगात फावो करतात. आपल्या जिवितान आसलोलो देवाचो मोग ताच्याय काळजान किल्लायतात आनी ताचें एकसूरपण ती पयस करतात. दोयेची कीट सेवेचो हात त्या मनशा सोवे ती पाठयतात आनी त्या मनशाक एकसूरपणांतले, ताच्या पिडेंतले आनी ताच्या गरीबपणांतले भायर सरूंक ताच्या सांगाता वरवीं, ताच्या मोगा वरवीं त्या मनशाक भायर सरूंक ताका आदार करतात, बळ फावो करतात. आयचो विशय आमकां जोण एकल्याक असलेच तरेचें धोरण घेवन ह्या संवसारांत आमचें पैण करूंक आमकां उलो करता आनी हुस्कायता. इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर तर आमी नदर मारीत जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां 3 तरेचे मनीस आमच्या दोळ्यांत झळकतात. ओ 3 रिएक्शन्स आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां फावो जातात. पयले सुवातेर ओ पयले तरेचो मनीस आमच्या दोळ्यांत झळकता तो म्हणल्यार हेरोद. इश्टानो, ताचें रिएक्शन तर आमी पळयत जाल्यार जेजूक नाटक करपाचें ताचें रिएक्शन आसलें. कित्याक जेन्ना ताच्या कानार सादवता एक राजा जल्मला म्हूण तो सगळोच उचांबळ जाता. कितें करचें, कोणा सोवे वेचें, कोणाक सांगचें हें ताका गमना. घोडे आपूण राजा आसलो आनी आनीक एक राजा जल्मला म्हूण तो घोडे भियेता आनी ताका लागून आपलें रायपण घोडे वचत म्हूण घोडे हेरोद भियेता. हाकाच लागून तो सारकोच उचांबळ जावन सगल्यांक एकठांय करून जेजूकूय जल्मला हाची वासपूस करूंक तो दुसऱ्यांक उलो करता. ताचें मन, ताचें काळीज जेजूक नाटक करपाचें आसलें. ताच्या जिवितान, ताच्या काळजांत जायती विकोटाय आसले, जायते वायट ताच्या जिवितान आसले. हाकाच लागून तो जेजूक नाटक करूंक सोदता आनी सोर शेवटी त्या तेगा विद्वानाक सांगता, तुमची भेट जेजूक जाल्या उपरांत म्हाकाय सांगात, हांवूय वचून ताका भेट करतलो. पूण ताचें मन, ताची येवजण जेजूक भेट करपाची नासली, पूण जेजूक कशे तरेन आपूण नाटक करतलो हें की ताच्या मनांत आसलें. हो जावन आसा पयले तरेचें रिएक्शन आनी पयलो मनीस जो आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत फावता. दुसरें रिएक्शन ओ दुसरे तरेचे मनीस आमकां ह्या शुभ वर्तमानांत पळोवंक मेवता ते म्हणल्यार मुखेल याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री. हे आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेवता. आनी पवित्र पुस्तकांतूय तर आमी नदर मारीत जाल्यार हे मनीस जेजूक नाकारतात ते आमकां जायते कडेन वाचूंकूय मेवता, आयकूंकूय मेवता. जेजू खरो मेसाया म्हूण हे धर्मशास्त्री आनी याज्ञीक जेजूक वळखून घेवंक विसरले आनी हाकाच लागून ताका जायते फावटी तांणी नाकारलो. ताका फासाक धरूंक हे मुखेल याज्ञी आनी धर्मशास्त्री वावुरले. तांचें मन आसलें जेजूक केरीत भाशेन नाकारूंक, ताका पयसावंक. आनी तिसरे तरेचे मनीस आमकां मेवतात आनी तिसरे तरेचें रिएक्शन आमकां मेवता तें म्हणल्यार तेगा विद्वानाचें. हे तेग विद्वान जेन्ना जेजूक भेटतात तेन्ना जेजू सोवे वचून ताका नमस्कार करतात आनी ताचे सोवे आपल्या जिवितान आसलोलो मोग ताचे सोवे उक्तो करतात आनी तांच्या दाना वरवीं जेजू कोण तो आमकां आयज केरीत भाशेन जी दानां ते जेजू म्हऱ्यान दवरतात त्या दाना वरवीं जेजू कोण तो आमकां उगडापो जाता. आनी हाकाच लागून हे तेग विद्वान आपल्या दाना वरवीं जेजूची आप परगटणी करतात. ओ जेजू कोण तो आमकां जोण एकल्याक दाखयतात. पयले सुवातेर तांतलो एकलो विद्वान जेजूक भांगार भेटयता.
कुणायता की कोऱ्यांनीच जेजू एक राजा आसलो. दुसरे सुवातेर एकलो जेजू केरीत भाशेन धूप भेटोयता कुणायता जेजू कोऱ्यांनीच देव आसलो. तिसरे सुवातेर एकलो विद्वान जेजू गोंदरोस भेटोयता कोऱ्यांनीच हे कुणायता की जेजू कोऱ्यांनीच एक मनीस आसलो. आनी ह्या तेग विद्वाना वरवीं आमकां जेजू आयज कोण तो पळोवंक मेवता ओ ओळखूंक मेवता. इश्टानो, तेग तरेचे मनीस आमकां आयच्या शू वर्तमानांत मेवतात. पूण इश्टानो, पयल्या मनशाचेर नदर मारीत जाल्यार ताचें मन आसलें, काळीज आसलें जेजूक नाटाक करपाचें. दुसरे तरेच्या मनशाचेर नदर मारीत जाल्यार ताचें मन आसलें जेजूक नाकारपाचें. पूण तिसरे तरेचे मनीस जे आमकां मेवतात, भेटतात, ताचें मन आसलें जेजू सोवे आपलो मोग उक्तो करपाचें. आनी तिसऱ्या मनशांचें धोरण, तांची तत्वां मुरल्यां तर आमी आमच्या जिवितान आपणायलीं जाल्यार केरीत भाशेन जसो आयचो विशय आमकां सांगता, गरीब पिडेस्त भावा भयणां सोवे मोग सेवा दया दाखोवया. तिसऱ्या मनशाचेर नदर मारीत जाल्यार तांची तत्वां मुरल्यां आमच्या जिवितान आपणायलीं जाल्यार आमी केरीत भाशेन दर दिसा दर घोडये ह्या पिडेस्त गरीब भावा भयणां सोवे आमचो मोग उक्तो करूंक आमी पावतल्या. आनी हेच तिसरे तरेचे मनीस आमकां जण एकल्याक उत्तेजन फावो करतात असल्या पिडेस्त गरीब भावा भयणां सोवे आमचो मोग उक्तो करूंक. तर इश्टानो, ह्या तेग विद्वानाचेरूच नदर मारून 3 वस्तू तुमच्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर हे तेग विद्वान जेजूक भेटूंक आयले. तेग विद्वान जेजूक भेटूंक आयले. तांकां घोडे कोण्यांनीच सांगूंक ना तांकां वचून भेट करात म्हूण, पूण आपलेच वस्तूंगी वचून ते जेजूक भेटले आनी जेजूक तांणी दानां भेटयलीं. आयज ते आमकां एक नमुणे आमी संवसारांत आशिल्ल्या पिडेस्त गरीब भावा भयणां सोवे वचून तांकां भेटूंक. इश्टानो, उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी तर पळयत जाल्यार आमकां मेवता जेन्ना देव मनशाक रोचता तेन्ना आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो रोचता. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत देवाचें आसणें आसा आनी हाकाच लागून कसलोय तो मनीस जावं, गरीब जावं, गिरेस्त जावं, कसलेय तो जातीचो जावं, कसल्याय तो गांवचो जावं, जेन्ना आमच्या जिवितांत देवाचें आसणें आसा तेन्ना आमकां जेजूचो उलो आमी सगल्यांक एकेच तरेन वागूंक, एकेच तरेन सगल्यांक लागसार हाडून होच देवाचो मोग तांच्या काळजान किल्लावंक. तर पयली वस्त आमकां आयच्या दिसा आमच्या जिवितान घेवची ती म्हणल्यार जशें तेगा विद्वानान जेजूक भेटले, आमी आमच्या वाड्यांत आशिल्ल्या भावा भयणांक, पिडेस्त आनी गरीब भावा भयणांक आमचे भेटे वरवीं आमचो मोग तांकां उक्तो करुया, कित्याक ती जावन आसा एक देवाचें आसणें आमकां. दुसरी वस्त जी आमच्यांनी आमच्या जिविताक घेवंक जाता ती म्हणल्यार तेगा विद्वानांनी जेजूक दानां भेटयलीं. आयज गरीब दुबळ्या सोवे आमी दानां कसलीं दिवं येता काय? पयले सुवातेर दान आमचे भेटेचें, आमची भेट दिवन तांच्या जिवितांत आमी उमेद हाडूंक जाता. आमच्यांनी तांकां एक दान दिवंक जाता आमचें मोगाचें. आमच्या मोगा वरवीं तांचें जिवीत आमी केरीत भाशेन उजवाडीत करूंक येता. आमचें दान तांकां आमी दिवंक जाता इश्टागतीचें, कित्याक जायते पावटी असलीं भावा भयणां समाजांत जियेताना एकसूरपणान जियेतात. जेन्ना आमची इश्टागतीचें नातें आमी बांदून हाडटा तांच्या जिवितान दुसरेच तरेचो रोग येता, दुसरेच तांच्या जिविताची उजवाळटी दिवटी सदांच पेट्टी उरता. ताकाच लागून आमचें दान जावं दी मोगाचें, आमचें दान जावं दी उस्क्यान भरलोलें, आमचें दान जावं दी सेवेचें. अशे तरेन तांचें जिवीत उजवाडीत करूंक आमी वावरुया. आनी तिसरी वस्त जी आमच्यांनी आमच्या जिवितान घेवंक जाता ती म्हणल्यार तेग विद्वान नोखेत्राच्या उजवाडान जेजूस भेटूंक पावले. आयचो विशय केरीत भाशेन गरीब पिडेस्त भावा भयणां सोवे आमी जण एकलो नोखेत्र जावंक आमकां उलो करता, उस्कायता. इश्टानो,
नोकेत्र जसो उजवाड फांकोयता तेच भाशेन आमकांय असल्या भावा भयणा सोवे नोकेत्र जावन तांच्या जिवितान आयलोलो काडूंक पयसावंक आयचो विशय उलो करता. तो इश्टानो हे मिसा बेटीन वांटो घेतना आमी जोण एकलो असल्या भावा भयणा सोवे आमचो मोग आमची सेवा उस्क्यान बोरलोलें काळीज उक्तें करूंक आमकां जोण एकल्याक त्याच देवाचो आदार आनी बळ हे मिसा बेटींतल्यान मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोतमानता देवा सूर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबेत सांबाळलो आंकवार मारी ताणें जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें खूस सोंसलें ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो स्वर्गांत चडलो सूर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय दुयेंतां जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो स्वत बांदता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार भावार्थान बरोवन कांय आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी पाद्रीनी आनी हेरां धार्मिकांनी न्हयच फकत उतरांनी पूण अदीक करून आपल्या कोरण्यांनी आनी आपल्या देखींतल्यान परजेक भावार्थ वरगोटल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या देशांत धर्माच्या नांवान भेदभाव वाडत गेला आनी हाका लागून भोव करून पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा लेगून उणी जायत गेल्या. देशाचो कारबार चलयतल्यांनी ह्या वायटाक अदीक चतूर रावन उदरगतीचे दिशेन पावलां मारल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या थोड्या दिसांची जिवीत ह्या संवसारान आमी जियेता सगलो वेळ आनी फकत आमचें चिंतून न्हय पूण दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जियेवन गरजेवंतांक पावूंक आनी असलें मन आमी आपणावंक बापाचें बळ जोण एकल्याक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आयज आमी खेरीत भाशेन मागता दायेसुदेच्या गवळीक सांचे वेले आसा म्हणजे पास्टरल सेक्रेटेरिएट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर ह्या वावराक लागून जातेल्या केंद्रांनी वावुरतल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर सुबां आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. राया पेरणे आनी सांगे वाराडांतलीं रोमारिया घेवन आयलोल्यांक जावं गोवळ्यांक आनी सगल्या भावार्थ्यांक आनी ते वाराडान आसलोलीं क्रिस्ती पोरजां बागयोन जुजे वाजा विणवणेन भावार्थान ओखोण जावंक आनी खेरीत भाशेन पिडेस्त आनी जाणट्यां सोबें तांणी हुस्को दवरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. स्वर्गीच्या बापा ह्या वेळार कांय आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात तीच तूं स्विकार कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंडो सोरो ह्यो आमच्यो वावराच्यो खुणा बापाक बेतयतना आमचे सूख दूख उंडो सोरो वावट धंदो आमचे कोश त्रास आमचे एकसूरपण आमची म्हातारी पिराय आनी पिडा सगळे आमचे जिवीत देवाक भेटोवया. गीत घेवया बापा ना आमचे लागीं. Go
तुका समर्पिता संसारातली सर्व सोसी. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आयज आमी तुका भेटूंक भांगार, धूप आनी गोंद रोस घेवन येवंक नात. भोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या दानाच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखतांव. ताचें बलिदान करतांव आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसोणाक घेतांव. तर तुजे पवित्र सोबीच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागतांव. आमच्या सुम्या जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैश्यामी करून फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोरवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. ओनोद पूत तुजो आमच्या विनाशी सोयंबान दिश्टी पडलो. ताचें अमरण पडजोडलें आनी ताणें आमचें सोयम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी उच्चारतांव. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवी नेता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पुरगोटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उंडो खातांव आनी कालशिंतलें पियेतांव. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पुरगोडटांव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमींचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया. पूण जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमचे काळीज गोरीब पिडेस्त भावा भयणा सोवे आमी उक्तें करूंक तांचे सोवे आमी हुस्को दाखोवंक ह्या वेळार जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां जण एकल्याक आदार बोड मागुया. आमचे बाबा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बक्षोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू जाची ओळख आपल्या जिवितान जुजे वाजान घेतली आनी वेतातूय ताणें ताकाच परगटलो. ह्या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कोमयाव घेवंक फुडें सरया. फुडारी दाखयता ते मांडावलीन कोमयाव घेवचो म्हूण आमी मागता. पवित्र कोमयाव हातार वो जिबेर घेवं येता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय बाबा भयणां आसात जाल्यार तांणी कोमयाव घेवचो न्हय म्हूण विनंती आसा. तांणी बसूनच रावचें. खालतीकायेन आनी भक्तीन जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावुया जेजूशी येयात.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना पोरी आयज आमी जेजू बाळकाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्या रुपान ओळखिला, ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमची काळजां ताका भेटयल्यान. तेच पोरी जिविताच्या सगल्या घोडीतांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती भावा भयणीकूय आमी दाखोवंक. शेकी एक दीस आमी सगलीं स्वर्गार ताच्या पोरजोळान सुकेस जावं, तुका दिनवासूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. म्हजें पयलें उतर म्हणल्यार आर्गांचें. आयज आमचे मदें येवन इमिसाची भेट आमचे पासत भेटयल्या आनी देवाचें उतर उर्बेन बरो संदेश दिवन आमच्या पाद्री जॉलिसन फेर्नांडीस हाणें आमकां दिला. ताका आमी कितें भाशेन उपकारी देव बरें करूं म्हणटा आमी आनी ताच्या वावराचेरूय भरपूर देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच ह्या बलिदानांत वांटो घेतला फादर फ्रांसीस डायस आनी म्हाका दुबावना ताणें आमचे पासतूय मागलां आसतलें. ताका आमी तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. इल्लोसो वेळ घेवन हांव आमची सदांची कार्यावळ तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदतां. नोवेनाच्या दिसांनी म्हणजे कालतान आतां 15 पर्यंत मिसाई भाशेन आसात. सकाळीं 6 वाजता, 7:30, 9:15, 9:15 रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन. सांजे 4 वाजता हेंय मीस रोमारीचेंच आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. आयताराच्या दिसा म्हणजे आयज नोवेनाच्या दिसांनी 2 आयतार आमकां मेळटात. आयज एक 8 तारीख आनी 15. म्हणटच आयज ह्या मिसा उपरांत फुडले मीस येता ते 6:15, 7:30, 9:15 हे रोमारीचे मीस. आतां हे रोमारीचे मीस आनी बरोचबोर हे मीस आमच्या जाणट्यांक आनी पिडेवतांक भेटिल्लो दीस हो म्हणटच आमी तांचे पासत हेंकेरीत मीस भेटयता. ह्या मिसाक तांकां आमी आमंत्रण केलां. तांच्या घरच्यांकूय उलो मारला तांणी मातशे वेळार तांकां हाडची म्हूण. आनी आतां पासून ह्या ऑनलायन मिसाचेर म्हाका कोण आयकता जाल्यार मातशें तांकां बरे भाशेन वेळार हाडची म्हूण आनिकूय आमी विनंती करता. इल्लोसो आमचो मोग आनी अपुरबाय तांकां आयच्या दिसाक आमी दिता. फुडली सुवात तांकां दिवन गरोस तांकां पिडेस्तांची मागणी आनी भाशेन इल्लोसो वेळ तांचे बरोबर सारून हो दीस तांचो कसो खुशालकायेचो आमी करूंक सोदता. त्याच दिसा बाबा म्हणिना म्हणजे आयज तें हे 9:15 मीस जाले म्हणटच आमचे सोये प्रमाणे पेज वांट्टा आमी. आतां ही पेज वांट्टात ती खरें म्हणल्यार पोट भरपाची वस्त न्हय, पूण आमच्या बागेवन जुजेवाजान कशे भाशेन ह्या त्यागी कोश्टी गरीबसाणीचें जिवीत जियोवन आमकां एक देख दवरल्या. आनी हे देख आमकां आमच्या दोळ्या मुखार आनीक फावटी तो करताले तें आमी करता. आनी इलो पेजेचो गोंठ घेवन ताची देख आमच्या जिवितान घेवन उगडास कसो मोर कसो उगडास कसो आमी आमच्या जिविताकूय लावंक सोदता ही बरी देख ताची. आयज 2 मिसां एक्स्ट्रा आसात, ओगळी मिसां आसात. ते तुमकां आमच्या कार्यक्रमाचेर आमी पाठयल्ले. 11:15 10:45 मलयालम भाशेन आनी दुसरें दनपारची 12 वाजता तामील भाशेन. त्या भायर येता त्या आयताराक 15 जशें हांवें म्हणलां 15 11:15 हिंदी भाशेन आमी मीस करूंक येवजिलां. हें पयलेच फावट आमी करता. फर्स्ट टायम ऑन आवर स्केड्यूल तुमकां हें कोणीत करता आनी केलां आमी. कोणूय हिंदी उलयतात तीं भावां भयणां मिसाक येवंक सोदता जाल्यार ही सवलत आमी तांचे पासत दवरलेली आसा. दोबाचेक परबी दिसा मिसां हे भाशेन आसात. सकाळीं 5 वाजता, 6:15, 7:30, 8:45 आनी दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आर्चबिस्प फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आमचे पासत भेटयतले. उपरांत सदांची परी आनीक एक तशीच आमची परंपरा आसा.
बागीन जुजेवाजाचे ओरातोरीच्या कुडांत 12 वाजता दनपारच्या आमी मीस करता आनी मागीर परबी दिसा सांजे 2 मिसां उरल्यान ती 4 कोंकणी भाशेन आनी निमणे मीस दिसाचे 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन बोकरून कामाक बेतल्या बसत 16वी सोमार देखून ह्या जाग्याच्यो थोड्योश्यो सवलती तुमी आदी फुडें जाणात पूण आतां ह्या वर्साक मातसो इतलो आमची मांडावळ बंदाबस्त दुसरे भाशेन आमी केला जावं कुमसारां जावंक मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक देणगी डोनेशन्स दिवंक आमचे स्टॉल आसा थंय कॅलेंडर आमचे मेळटात आनी तो चुकोवचो न्हय तुमी कित्याक ह्या कॅलेंडरी पावटी आमी ही चालू आसलेली परिशद हाचेर आदारिल्ले आसात थंय जायती माहिती मेळटा फर्स्ट एड सेल कोणाकूय जिवाक बरें दिसना जाल्यार वॉशरूम्स आनी मागीर सगळें पिवपाचें उदक सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन ह्यो वस्तू थंय सगल्यो तुमचे सेवेक आसात बागीन जुजेवाजाचे सांतवारीत छापलेले कॅलेंडर जशें हांव म्हणटालो हांगाय मेळटात आनी आमचे सांतवारींतूय मेळटात नोव्हेनाच्या दिसांनी तें परब जावपर्यंत बागीन जुजेवाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली सांताचे मुर्तीचो ओमो घेवंक वो भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 फाल्यांच्या मिसाक कोणूय सुरवेची उतरां ओ वाचपां ओ बाबार्थाची मागणी करूंक सोदता जाल्यार आतां पासून तुमच्यान वचून सांक्रिस्तीन मेळूंक जाता कालच्या दिसा आमच्या वडिलांनी आमकां एक संदेश धाडला सांगून दिवंक तुमकां की आमच्या मोगाच्या संपलेल्या एमेरिटूस पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो हाच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयतले आमचे काथेद्रलाचे इगोर्जेन इन द कॅथिड्रल चर्च ओल्ड गोवा हे मीस जातले फाल्यां 9 तारखेर सोमारा दिसा सांजेच्या 4:30 वाजता टुमॉरो 4:30 इन द कॅथिड्रल चर्च ह्या मिसान तुमी वांटो घेवंक येवचें म्हूण करीत आमच्या वडिलांची विनंती आसा देव बरें करूं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार बागयोन जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे म्हजे फाटल्यान म्हणया मोगाल बापा तुझ्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओपले ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवकाक बागयोन जुजे वाजा पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती आणि आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो आणि आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले असल्या विराच्या जिविताचे तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मोजोती आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता उगीच रावन तुका जाय ते माग हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देवाचो आशिर्वाद आमी घेतला आनी ताचे काकुतीचो मोग ह्या मिसांत आमी चाकला हे मिसाचे आनी तातूंत मेवलेले आशिर्वादाचे घोटायेन आमच्या पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दोयाल आनी मोगा सेवाची जावंक भास दिवंक आमी घरा वेताना गीत घेवया जुजे वाजा आमच्या बावा आमच्या बाबा विनोद्या तुझी मोजत बाबा साक्षी देवचे येसू बाबात पोसू उर्बेन आमका सांगो
सेवाचा आमच्या बाबा तुझे बसो आगमोया बापाचे सो पवित्रात्म्या आगमोया सस्ता सस्ता सेवाचा आमच्या बाबा तुझे बसो आगमोया बापाचे सो पवित्रात्म्या आगमोया